नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गांवचे प्रश्न सुट्टे उपरांतूच खणीक दिवची एनओसी मये वांगणी ग्रामसभेत लोकांची मागणी, थारावूय केलो पास। गोवा डेअरी प्रकल्पाच्या जागेचे लीज रद्द करपाक दूध उत्पादकांचो विरोध। गोवा पशुखाद्य प्रकल्प लुकसाणीत आशिल्ल्यान गोवा डेअरीक नोटीस। कूळ मुणकार कोफुसांवांतल्यान आसगांवां घर मोडपाचो यत्न। आगरवाडेकार घर बांदून आशिल्ली जमीन भाटकारान विकली, भायल्या भायर कागाळ नोंद। बाणावली जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुके खातीर 52.12% मतदान। सोमारा 24 वेर जातली मतमेजणी। नुवें आग्नेर आश्रम ते कार्मेल कॉलेजी मेरेनचो रस्तो रुंदीकरणाक थळाव्यांचो खर विरोध। रस्तो रुंदीकरणाक लागून घरा वचपाची लोकांक भिरांत। आनी मालपें 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांदकामाचो दर्जो बाबत आशिल्ल्याचे जाले स्पष्ट। संबंधित प्राधिकरणान करची उपाय येवजण। दीपक कळंगूटकारांची मागणी। आता खबरो विस्तारात। मये आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत मायनिंग विशयाचेर बरीच चर्चा रंगली। जो मेरेन गांवचे प्रश्न सुटावे जायनात तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिवं नाका असो थाराव ह्या ग्रामसभेत घेतलो। सरपंच सीमा आरोंदेकारांच्या अध्यक्षतेखाला ही ग्रामसभा जाली। पयलीं आमी 3 ग्रामसभा जाल्ल्यो आनी आमी रेजोल्यूशन पास करून घेतलें की जो पर्यंत भारतान मायनिंग सुरू जाल्ल्यो जाल्यार जो पर्यंत गांवचो विकास मायचो जायना तो पर्यंत हांकां एनओसी दिवपाची ना म्हणून। आयज जेन्ना हांवें ग्रामसभे विशय मांडलो बाबा आयज वेदांता मायन सुरू जाल्ली आहा आनी ताका मायन सुरू जाल्या उपरांत ताका कितें कितें परमिशन दिल्लें आहा, कितें तेंच्यांनी एप्लाय केला, तेंच्यांनी सांगलें फक्त आमी न्यू आमचो एनएसपी प्लांटाक तेंच्यांनी एप्लाय केला म्हणटालो आनी तेंच्यांनी कांयच ना। आतां म्हाज्या म्हायती प्रमाणे थंय सगळे इलिगल एक्टिविटी चालू आहा एनएसपी टू कोर्ट ऑफ मायनिंग लिजार। ताका सांगलें जो पर्यंत ताका तुमी एनओसी दिवंक ना तेन्ना ताबडतोब आमकां घेवचें आनी तुमी फूल बॉडी येवची आनी इन्स्पेक्शन करचें तो पर्यंत ताका ते एनओसी दिवं नाका। जेन्ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागलो तेन्ना ही मायन चालू जाली कशी, तुमी एनओसी दिल्या ताका ही वेदांता न्यू मायन। जर कोण प्रत्येक जर गांवांत आमच्या तर घर बांदतलो जाल्यार ताका नवी एनओसी घेता पडटा आनी ही आतां वेदांता नवी मायन ताका तुमी एनओसी दिली कित्याक, कोणी दिल्या तर ते म्हणाले अजून आमी काय दिवंक ना। तर काय दिवंक ना जाल्यार ही मायन जाली कशी चालू, तुमची एनओसी घेतली तर ना। हेचेर म्हाजो प्रश्न आहा, आमी मायनीचो तेंको ना, सगलो मायन जेन्ना चालू जाली तेन्ना सगलो धुलो आमच्या घरांनी येवंक लागलो। प्लस जी जनावरां कितें आहा वाघ म्हूण ती सगळीं आमच्या घरा म्हणजे आमच्या घरांनी येवंक लागली, कुळागरांनी येवंक लागली ह्या आवाजान लागली आनी हेंचे कोड लागले आसतना हेंचे मायन चालू। हें कशें कितें तेच आमकां प्रश्न पडलेलो आहा, म्हणजे तुमकां गांवांनी तें कांयच पडलेलें ना अशें आहा। हय हय आमी प्रत्येक वेळार जेन्ना ते येतात कसले हेका लागून आमचो डिमांड तोच आसता की तुमी एनवायरमेंटल हें पळोवचें, एनवायरमेंटा आमच्या खंयच धोको बसो जायना। आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना तुमी एम्प्लॉयमेंट हें काडटले ते आमच्या गांवच्या लोकांकच पयलीं प्रिफरन्स दिवचे अशें म्हणून तेंचे कडेन आमी सदींच नमूद करतात। आनी जे पळय फार्मर्स आसा ट्रकवाले आसा तेंचे सुद्दां तुमी प्रश्न सुटाव करचे अशें म्हणून आमी तेंचे लागीं प्रश्न मांडलेले आसा। कसले तरी तेंच्यांनी सुरू केला हय सुरू केला काय तरी ते आतां आमकां पळोवचें आसा। लोकांचें म्हणणें आसा की इलिगल चल्लां म्हणून आमी ते वचून इन्स्पेक्शन करतले खऱ्यांनी इलिगल हय चल्लां काय ना ते। बंद आशिल्ल्या पशुखाद्य प्रकल्पाची सुमार 1 लाख चौखण मीटर जागेची लीज रद्द करपाक गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांनी खर विरोध केलो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोवा डेअरी आनी पशुखाद्य प्रकल्पाक एकूच लीज आसा। संवर्धन खात्यान गोवा डेअरीक नोटीस धाडून तांच्या पशुखाद्य प्रकल्पाची लीज रद्द करता म्हणून सांगिल्ले, पूण दूध उत्पादकांक हे कशेंच मान्य ना। गोवा डेअरी आणि पशुखाद्य प्रकल्पाक एकूच लीज आसा। पशुखाद्य प्रकल्प बंद जालो जाल्यार गोवा डेअरी बंद जावपाची भिरांत उक्तयत दूध उत्पादकांनी ह्या निर्णयाक खर विरोध केलो। तांणी जी नोटीस धाडल्या
they have given a calculation of the lease agreement. So full lease Goa Dairy plus cattle feed. आणि गोवा डेअरीचे अराउंड 16 लाख 16 लाख आसता. कॅटल फिडाची ती टोटल एरिया तांची आसा थंय 1 लाख 50,000 आमचे कडेन आसा. सो दोन्ही कंबाईन लागते ते लीज कंबायन आसा. पूण तांणी जेन्ना नोटीस तांकां एक्चुली तांणी पळयलें की कॅटल फीड डेअरी प्रॉफिटान चलता. ह्या वर्सा आमी प्रॉफिटान आसा. जो एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना आयल्या त्या वर्साच्यान फ्रॉम ऑगस्टाच्यान आमी प्रॉफिटान आसा. तांकां एक्चुली म्हाका एक गव्हर्मेंटाक जे आमी आर्बिट्रेशनाची रिकवरी घातली गव्हर्मेंट रिकवरी करीत ना तेंचे कडल्यान. पूण दाणी मारता जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जे कितें केलो कर्मा ती तांकां मेळूंक जाय. तेंची हें सगळीं फार्मरां ब्लेम करप ना. ती लॉसां गेली पळय ती लॉसां कोणा कडल्यान गेली सगळीं प्रूव जाली ते डिस्क्वॉलिफाय जाली. तेंचे कडल्यान रिकवरी करची ती कशी हें जातली. आनी एक गोश्ट म्हणल्यार कितें गोवा डेअरी आमी जी आवड जी आहा ती सबसिडायज रेटी दिता. आणि तेंच्यांनी कितें सांगलां की प्लांट लॉस आहा म्हणून की इन हिस्ट्री ऑफ गोवा डेअरी की गोवा डेअरीचो प्लांट पळय आहा तो केन्नाच लॉसां वचना. दुदाचो खावडीचो प्लांट आहा तो लॉसा वयतालो म्हणटा हे प्रॉफीट थंय येना. पूण दुदाचो प्लांट लॉस ते कंप्लिटली तुम्ही शेतकऱ्यांनी हे नोटिसीचेर आक्षेप घेतला. आमी तेचेर आक्षेप घेतला. ही आयज मुद्दो आशिल्लो कॅटल फीड प्लांट आनी डेअरी ही लॉसां चलता म्हणून गव्हर्मेंट ते प्लीज आमचे कॅन्सल करून टेक ओवर करता. हो मुद्दो आशिल्लो. ह्या मुद्द्याचेर आमी एकवटान गेले कितें जो रिपोर्ट तेंच्यांनी केला तो सारको केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुळमुणकार कोफुसांतल्यान आसगांव प्रदीप आगारवाडेकार हांचे घर म्हणून उडोवपाचो यत्न जालो. आगारवाडेकार घर बांदून आशिल्ली जमीन भाटकारान भायल्या भायर कोणाक विकली. उपरांत बाउन्सर धाडून आगारवाडेकाराचे घर मोडपाचो यत्नूय केलो. ह्या प्रकरणात आयतारा अणजूण पुलिशेन 2 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्यात. आसगांव वाठारात फाटल्या 30 वर्सां सावन सर्वे नंबर 135/1A हे जमनीत घर बांदून रावपी प्रदीप आगारवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो प्रकार घडलो. शेनवारा सकाळी 15 बाउन्सर आणि JCP घेऊन आगारवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो यत्न जालो. हे घडणुकेची माहिती हंजूण पुलिशेक मेळ्ळ्या उपरांत ते घडणूक थळार पावले आणि घर मोडपाचे काम बंद केले. उपरांत पुलिशेन घरधन्याक आणि घर पाडपी दोगांकूय पुलीस स्टेशनार आफोवन व्हेले. मात पुलीस स्टेशनात वतना घरधनी प्रदीप आगारवाडेकार आणि ताच्या चल्याक बाउन्सरांनी आपल्या गाडयेत बसयले आणि 6 वरां तांकां हंजूण वाठारात भोंवडायले. उपरांत तांकां राती उसरा खंय एका बारा कडेन गाडयेंतल्यान उडयले. ह्या प्रकरणात आता आगारवाडेकार फॅमिली न्याय मागता. पुलीस काय करूंक शकना. म्हाका पुलिसांचो विश्वासूच ना. म्हाका पुलिसांचेर म्हाका भंयूच दिसता. आतां कशें जगपाचें आमी. चेड्या घरान बांदून दवरपाचो भायर सोडपाचोच ना. आनी मदींच आतां कितें झपकून ते केन्ना येवन कितें मोडलें केलें जाल्यार हेंकां कॉल करून कितें फायदो ते येयत ना. तुम्ही आता तुमचे डॉक्युमेंट्स कितें प्रोड्यूस केले पुलिसांक? आमी डॉक्युमेंट्स आतां दिल्या. तो आतां केस रजिस्टर करता म्हणटा आतां रातच्यान ते कांयच करूंक ना. मग काल तुम्ही जेन्ना घर तुमचे डॅमोलिश केले तेन्ना कशे तरेन तुमी रावले कितें? कशें रावली. एक सालान सगळ्याक फातर पडलेले आहा. थंय सायडीक सालान म्हाजो चेडो न्हिदता. सामान बी सगळें डॅमेज जालां आमचें. ते धुल्लो फाफडून आमी न्हिदल्या. धुल्लो काडून मातसो एक रातीक लागून फाफडून त्या धुल्ल्यान न्हिदल्या आमी. अशें जेन्ना घडत आसता गोंयांत पळय तुमी आमचे गोंय राज्याचे CM प्रमोद सावंत हांकां कितें सांगूंक सोदता मेसेज? ताका कितें म्हणून सांगतले आतां. आमकां जस्टीस जावं हेचेर हे नोटीस नासतना कितें नासतना पळय येयला न्हू. आमकां सगळें परत जाय बांदून. आमकां आमी आतां पावस येता कितें आतां आमी कशी रावतलीं घरान. त्या घरान कशी रावंक आमी. जागोच ना जाल्यार भितर वयर चडटले जाल्यार त्या एका फातरांक घट धरून धरून वयर चडोंक जाय. तेंच्यांनी पयला येवन घरान चडटले देंवतले जाल्यार रावतले जाल्यार हे ना जागो ना. गोंयान गोंयकारांकूच जस्टीस मेळना. गोंयकारांकूच तशें करता. भायले येवन हे करता आनी हे भायल्यांक सपोर्ट करता. हे पुलीसूच भायल्यांक सपोर्ट करता जाल्यार आमी कितें करूं. अशेंच जालें न्हू तें. आमी गोंयकारां आसून हांगा इतलीं वर्सां आसून ती येवन हांगा 6 म्हयने रावन आपल्या नांवार करून वयता जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमी जाली गाठी आमरे भायली. इतले मजगती हो प्रकार जेन्ना थळावी आमदार डिलायला लोबो हांच्या कानार पडलो तेन्ना तिणें घडिल्ल्या प्रकाराविशीं तिडक उक्तायली. अपहरणाचो गुन्यांव दाखल जावंक नाशिल्ल्यान आयतारा आमदार डिलायला लोबो, थळावो सरपंच आनी आगारवाडेकार घरातली सगळीं मनशां अंजूण पुलीस स्टेशनार पावली. चवकशी केल्या उपरांत तिका अशें दिसून आयलें की पुलिसांनी हे प्रकरण गुठलावपाचो यत्न केल्ल्याचे आमदार डिलायला लोबो सांगता. आमदारान ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात
घर मोडप आणि अपहरण केले म्हणून 2 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्यात. आपल्या मतदारसंघात अशो घडणुको घडत जाल्यार त्यो खपोवन घेवचे ना म्हणून आमदार दिलायला लोबोन शिटकावणी दिल्या. काल आमच्या बायरो आल्टो ह्या वाड्यान आसागांव बाब प्रदीप आगारवाडेकर आणि त्याचे चेडो बायल तेजी चोडू आमचो सरपंच हांगा कोण तरी पूजा शर्मा म्हणून ती प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणटा. हांव कितें म्हणटा ते पूजा शर्मान ना जो शर्मा नाल्यार वर्मा हे कोण भायले आहा तेणी प्रॉपर्टी घेतल्या पासून जाल्यार यू जस्ट कॅनॉट ब्रिंग अ JCB अँड डेमॉलिश अ हाऊस. प्रॉपर्टी घेतल्या तूं त्या शर्मान नाल्यार वर्मान तांकां लिगल नोटीस सर्व करूंक जाय कोण घरान रावता ताका. बाबा टू वेकेट विदीन 8 days or 15 days or 1 month आनी ते वेकेट करिना जाल्यार ट्रू कलेक्टर प्रॉपरली टू लिगल सोर्स वेकेट करूंक जाय. आतां काल जालें कितें पयलें सांगता. नोटीस सर्व करूंक ना येयले कोण JCBन मोडूंक बाउन्सर येयले आनी मोडूंक लागले घर. मागीर पुलीस येयले खंय दिसो ते JCBची चाळी पासून काडले आनी ते ऑपरेट काडले आनी मागीर परते येता JCBन परती मोडटा आनी तेंचे आख्खे अर्दें घर मोडलेलें आहा. तेज्या उपरांत तेज्या चेड्याक पळय आनी तेज्या पायक आय मीन प्रदीप आनी तेजो चेड्याक कोण तरी गाडयेन बसयतात. 3:30 सुमार दोगांकी घेवन भोव मोडयतात आख्खे गोंयभर आनी हाडून 10:30 ते बॉबी बार्रा कडेन उडयतात. इज दीस नॉट द केस ऑफ किडनॅपिंग? येवन भुरग्यांक आनी तेजे हेका गाडयेन घालप आनी 100 वरांक उडोवप आनी हाडून उडोवप. दीस इज किडनॅपिंग केस. इफ दीस इज नॉट किडनॅपिंग वॉट एल्स इज किडनॅपिंग टेल मी? आनी तो बावडो पळय कोडटालो राती. ही सिनियर सिटीजन को दुयेंत आहा. आय डोंट नो वेर द लॉ एंड दीस इज रीच. द PSI and the PI has to take strict action. I and DYSP पासून कॉल केला. This cannot be tolerated in a small state like Goa and especially in my Sholi constituency. गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान स्नेहा आसोटीकार. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके वेल्यान काँग्रेसीची आदली फुडारी रॉयला फर्नांडीस आणि आम आदमी पार्टी मदीं शाब्दीक युद्ध पेटले. आयतारा मतदानाच्या दिसाय तांचे मदलो वाद दिसून आयलो. आम आदमी पार्टी काँग्रेसी कडेन बेठीच येवना. तांकां तांचे अस्तित्व तिगोवन दवरपाक जाय. ताकाच लागून आपान काँग्रेसी कडेन हात मेळयल्ल्याचो आरोप रॉयला फर्नांडीसान केलो. पळयात. हिंगसून 200 मिटरां भितर आम आदमी पार्टीचें ऑफिस आसा. आमकां बॅनर लावपा मेळना. थिंग सिंबल आसा BJP आम आदमी इज टुगेदर. ना जाल्यार आयज पर्यंत ते कित्याक काडूना? ऑफिस आसूं बट अ सिंबल शुडंट बी देर. वाय इज इट स्टील देर? यू कॅन सी दीस. लोकांक लागीं मागता आमी फकत काँग्रेस आनी हे म्हूण डिवायड जावन हेरां हें करताय. आम आदमी हॅज फायनली कम टू काँग्रेस ओनली टू सीक इट सपोर्ट टू सर्वायव. बट BJP बराबर आसा म्हण कित्याक करता? कित्याक 200 मिटर देखून ना. विथीन द 200 मिटर्स लायन थिंगा MLAचें ऑफिस आहा आनी तेजेर तेंचो लोगो तेंचे होर्डिंग्स सगळे आहा. दुसरे वटेन आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान रॉयलाचे आरोप भायर आयले. पालेकाराच्या कोतान रॉयला आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडयता खंय. दुसरे वटेन रॉयला ही भाजपाची प्रॉक्सी उमेदवार आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो. रॉयला फर्नांडीस कोण एक रिजायन्ड काँग्रेस पर्सन who resigned for the sake of her selfish motive of contesting this election when 1.5 year term उरला म्हणटा ते पण रिजायन जाता आनी काँग्रेस सोडून एक पॅरलल काँग्रेस रेडी करता म्हणपी कॅन्डिडेट सांगता इंडिया अलायन्साचे इलेक्शन म्हणून. इज इट अ स्टेटमेंट ऑफ
of India Alliance, any partners, as प्रत्येक इंडिया अलायन्साचो पार्टनर इंक्लुडिंग कॅप्टन विर्यातोन क्लियर कट सांगला की we should not allow backdoor entry of BJP of this election by voting proxy candidates of BJP. And Royla is the first proxy candidate of BJP, and I reiterate that fact. Royla is the first proxy candidate of BJP, and Popu is followed by Popu. And that is why Ekta Bhatlan Churchill Babasa, who is hobnobbing with Chief Minister and BJP, and whole Banavli constituency knows about it. And Royla, obviously, otherwise she wouldn't have contested this election, defying her party, where she said that she is a Congress person. So it is all lies. It is a white lie. उरल्या ते वोटर आम्ही जे आसा बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दे आर गोइंग टू वोट वायजली. दे शूड नॉट बी एनी. काँग्रेस वर्कर्स ते सांगतात ताजे तूं ताका बरोबर पळयल्या ताजे हांगा बुथूय ना मरे. फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी बूथ मेजले 12 आनी 13 टोटल 25 सुमार बूथ्स आसा. थंय ताजे बुथार बसपी लोकूच ना जाल्यार खंय गेले ताजे काँग्रेस वर्कर्स. दिस द क्वेश्चन. शी वॉज ट्रायंग टू क्रिएट अ नॅरेटिव्ह. आय थिंक शी हॅज फेल्ड मिझरेबली इन दॅट नॅरेटिव्ह अँड वी विल सी द रिझल्ट्स टुमॉरो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नुवें रस्तो रुंदीकरणाक 10व्या लोकांनी खर विरोध केलो. आग्नेल आश्रम ते कार्मेल कॉलेज मेरेनचो 2.5 किलोमिटराचो रस्तो रुंद करपाचे टेंडर पास जाल्ले. मात नुवें वेस्टर्न बायपास आसतना हो रस्तो रुंदीकरण करपाची गरजूच कितें असो प्रश्न 10वे लोक उपरासतात. रस्तो रुंदीकरणाक घालो जाल्यार आमची घरां वचपाक शकतात, तशेंच बारीक धंद्याक बरोच त्रास जातलो, अशी कागाळ नुवेंच्या लोकांनी केल्या. आमी सद्याक आसात वेस्टर्न बायपास हायवे जो न्यू बांदिल्लो आसा ताजेर आसात. आनी हो जो पार्ट आसा हो नुवें गांवांतल्यान वता. आनी आतां आमी वतले नुव्या जे ओल्ड हायवे आशिल्लो त्या हायवेचेर. कारण थंय एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी थंय लोकांच्या मनाक एक भंय पडिल्लो आसा. हाजें कारण म्हणजे एक गव्हर्मेंटान टेंडर काडिल्लो जो वायडनींग ऑफ रोड फ्रॉम कार्मेल कॉलेज टू फादर आग्नेल आश्रम. आनी हाजो टोटल खर्च जो आसा जो 20 कोटी आसा. सो आमी थंय त्या लोकांची मतां जाणून घेतले, तांचे प्रॉब्लेम कितें आसा आनी ते कित्याक ह्या कामाक ह्या रस्त्याक विरोध करतात ते. No, we have a strong objection to this. One of the reasons is that we already have a western bypass which is just not even 100 meters parallel to this particular road. And this particular western bypass was actually made to avoid having to widen this road. Right from the year 2003 onwards, we have been objecting to this, and our objection was taken over heed, and they had made the western bypass. So we, as the residents of this area, the people who are residing, the people who have business establishments, feel that there is no need for an additional widening. They've already widened this. It is already 15 meters. The road is already 15 meters. Now they are talking about having a 5-meter divider also here. So having a 5-meter divider, having the road, 15 meters this side, 15 that side, then you have footpaths, you have drainage. It is going to go right up to the doorsteps of our residents who are here. आमचे हांगचे स्थानिक लोक आमदाराक वचून मेळ्ळे की बाबा हें कितें चल्लां. सांगलें तांकां की ब्युटिफिकेशन कितें करता म्हणून. तो ओगी रावलो. पण आतां आमकां अशें कळून आयलां की हांगा रोड वायडनींग चलपाची टेंडर काडला म्हणून. तो ते निमित्तान आमी चिंतलें बरें वचपाचें ना. आनी हो स्ट्रेच आमचो फादर आग्नेल टू कार्मल कॉलेज पासून इतकोच आसा. आनी हाची जी पळय ट्रॅफिक आसलें पळय तें सगळें वेस्टर्न बायपासाचेर गेलें 95%. आनी जे पळय आतां कितें बारीक बारीक तें ट्रॅफिक दिसता पळय ते स्थानीक लोक किंवा वेर्णा इंटरनल रोड किंवा सर्विसीस कोण येता पळय गॅस सिलिंडर आनी कितें घेवन येता पळय तितल्याच लोकांचें हें आसा, हें युजेज आसा. आमी 2 दीस जाले एक एमपीक एक मेमोरंडम सबमीट केला हे स्थानीक लोकांनी आनी रिक्वेस्ट केला ताका की इंट्रेस्ट अपॉन द हायवेज की हो आनीक तूं एक्सपान्शन करपाक वचनाका. नुवेच्या लोकल्सांचो
हायवे जो आसा आग्नेल आश्रम टू कार्मेल कॉलेज जो वायडनींग करपाचो एक गव्हर्मेंटान टेंडर काडिल्लो आसा ताका विरोध आसा. ते म्हणटात की जर हो रस्तो वायडनींग केलो जाल्यार आमची घरां वचपाक शकतात, आमकां घरांतल्यान भायर सरपाक त्रास जातले, गाडयो आमच्या एकदम आंगणांतल्यान वतल्यो. त्याच बरोबर हांगा तांची प्रार्थना स्थळां जावं बारीक कपेलां आसा ती मोडपाक वतली आनी ती ना जातली हांगची, असो विरोध आसा. जे बिझनस आउटलेट्स आसात तांकांय बी हाजो मार बसतलो आनी तांच्या बिझनसाचेर मार बसपाक शकता. त्याच बरोबर तांचें म्हणणें आसा की ऑलरेडी वेस्टर्न बायपास आसा आनी वेस्टर्न बायपासा वयल्यान जे सगळें ट्रॅफिक आसा तें वता आनी ह्या रस्त्याची गरज ना. एक लोकल्सांनी प्रश्न मांडला तो म्हणजे हाजेर विचार करपाक जाय की हो जो वायडनिंगाचो टेंडर जो काडला तो फक्त 2.5 किलोमिटराच्या रस्त्याक आसा, म्हणजे आग्नेल आश्रम टू तुजो नुवें कार्मेल कॉलेज आनी ताजे मुखार जो एक जागो म्हणजे हायवे उरता तो काय वायडनिंगाचो ना. म्हणजे तांकां ते म्हणटात हे 2.5 मिटराकच कित्याक वायडनींग जाय, तातूंत भितर लोकांक कित्याक त्रास करतात असो ताणें प्रश्न मांडिल्लो आसा. आनी तांची आनी एक मागणी आसा की हो हायवे जो आसा तो डिनोटिफाय करचो, हायवे नाका आमचो बेस्ट नॉर्मल रोड दवरचो, ही तांणी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर नुवेच्यान भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. म्हापे 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांदकामाचो दर्जो बाबत आसाय शेनवारा ती कोसळ्ळे उपरांत स्पश्ट जाला. तेन्ना परत अशी दुर्दैवी घटना घडचे आदी संबंधीत प्राधिकरणान उपाय येवजण करची अशी मागणी गोवा फ्रंटाचे उत्तर गोवा अध्यक्ष आनी आदले जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कळंगूटकर हांणी केल्या. कित्येक वर्षां जाली ह्या रस्त्याचें काम चालू आसा. एक म्हणजे दर्जाहीन हे काम आसा. हेचे सर्वे जर पयला रस्त्याची जाल्यार पूर्ण एकदम सारकें म्हणजे सकयल्या दराचें हें काम केल्लें आसा. आमी आजराचो जर रस्तो पळयलो, आजरासून कोल्हापूर वचणारो जर रस्तो पळयलो जाल्यार सर्वेज पयले जाल्यार उदका सारकी लेवल केल्ली आसा. एका खेड्या सारके त्या भागांनी जर रस्तो जावंक शकता. आनी गोंय हें आमी ट्युरिझम मॅपा वयलें व्हडलें भूषण म्हणटात आनी ह्या रस्त्याची दशा पळया. हो जे हांगासर रिटेनिंग वॉल आसा हे रिटेनिंग वॉलाक गेले 1 म्हयन्या पयलीं आमी सांगलें की पावसा पयलीं हेचेर कितें तरी जावपाक जाय म्हणून. ही जर वॉल आसा तर बॅलन्स पळय, हे पूर्ण बॅलन्स रस्त्याच्या हेडून लावणलेलो आसा. त्या सायडींतलो वॉल पडलो हो मातसो कमी आसा. दुर्दैवाच्या बिचारे फॅमिली जे हांगासून वयताली तेंचे किती पनक सांपाडली ना तेंच्या फातर बॉनेटाचेर फातर पडले म्हणून. अशें दिसतालें की हो वॉल पयलीं पडटलो पावस येयल्या नंतर. अजून वेळ गेल्ली ना. हो पडच्या पयलीं तेचेर कितें तरी करपाक जाय. सरकार अजून न्हिदलेलें आहा. हांगासरलो बिचारो आमदार सुद्दां सांगता की आपल्याक ते आयकनात म्हणून. ते सरकार आसा तरी कोणाक लागून हें कळना. लोकांचें आयकनात, तुमच्या सरकाराच्या आमदाराचें आयकनात. ओवरऑल मागीर कोणा कडेन मागप आमी हो सगळे गोश्टींचो न्याय मागप कोणा कडेन. म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन हें चल्लां हे हांगासर ज्या वेळाचेर गुजरातची एक बस आनी टँकराचो एक्सिडेंट जाल्लो आनी कित्येक एका कुटुंबांतले अर्देक लोक मेल्ले तशी हांगासर परत एकदा ह्या मालप्या गांवांत दुर्घटना घडटली. हांव विनंती करता सरकारा कडेन की हे घडचें न्हू. हेचेर जाणीवपूर्वक आनी एकदम लक्ष घालून हेचेर हे टास्काक हेचें काम पूर्ण करपाक जाय. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत सांजे 5 मेरेन 52.12% मतदान जालें. सकाळी 8 सावन मतदानाक सुरवात जाल्ली. सकाळी 11 मेरेन मतदानाची टक्केवारी सामकीच कमी आशिल्ली. दनपारा उपरांत लोकांनी मोठ्या संख्येन घराबाहेर सरून मतदान केलें. 3 अपक्ष आनी इंडिया आघाडीचो जोसेफ पिमेंटा हांचे मदीं सरळ लढत आसा. The way the campaign is going on, साध्या मनशार यू आर मेकिंग इट सो मच कॉम्पिटिटिव्ह. आमी बारीक मनीस आसा म्हणटा व्हडले आम आदमी व्हडले रॅली काडटा, ब्रँडिंग करता. पंचायत लेवलाचेर असलें केलें जाल्यार तो 5 लाखांक बजेटान बसतलो मरे ते. मातशें पळोवपाचें कोणेच. हिंगसून 200 मिटरां भितर आम आदमी पार्टीचें ऑफिस आसा. आमकां बॅनर लावपाक मेळना. थिंग सिंबल आसा बीजेपी आम आदमी इज टुगेदर. ना जाल्यार आयज पर्यंत ते कित्याक काडूना ऑफिस आसूं बट अ सिंबल शुडंट बी देर. सद्या हांव ओल्लीम कार्मोना कावेलोसी आनी आतां भायर पावला. रिस्पॉन्स इज गूड. पीपल आर कमिंग आउट. सो सद्या कितें जालां लोक मिसा गेलो आसा. सो त्या मिसासून लोक येतलो आनी आतां वोटींग म्हाका दिसता वील क्रॉस अरावंड 60 to 65% लायक सेम लायक MP इलेक्शन. एकदम बरें आहा. हय सगळे कोण एकदम बरें आहा. हय लोकूय जायत भायर वता आनी वोट कोताय. लोकांचेर ह्या लोकांनी वोट कोणा मारपा वता आनी सद्या बरें आहा. पार्टी म्हाका कोणाक सपोर्ट ना खंयचे. पूण दुसरे पार्ट्यांनी कोणाक सपोर्ट आम आदमीन तेका केला कोणाक आमगेलो होळेचो ते केला. कोण म्हणटाय चचेलान आनी कोणाक केला. कोण म्हणटाय वरोनान कोणाक केला. आनी ते अशें करून सपोर्ट हे इलेक्शन आमी सपोर्ट करप न्हू आसलेलो. बाणावले
बायपोल जिल्हा पंचायतीचे बायपोला खातीर आज शांततेत मतदान जालें. मतदान सकाळीं 8:00 सुरू जाल्लें आनी 5:00 काबार जालें. जवळ जवळ 10,492 लोकांनी मतदान केल्लें आसा. हातूंत 4,500 मेल आसात जाल्यार 5,500 वयर फिमेलांनी मतदान केल्लें आसा. आनी ही जी टक्केवारी आसा जाल्यार 52.12% लोकांनी मतदान केल्लें आसा. गेल्ले वर्साच्याकय 14% चड मतदान ह्या वर्साक जाल्लें आसा. आनीक पयलीं जेन्ना सकाळीं मतदान स्टार्ट जालें तेन्ना सामकें कमी मतदार भायर सरले आनी ताजे नंतर जेन्ना जशी दनपड जाली तशी मतदार मोठे संख्येन येवपाक लागले आनी गेल्ले वर्साच्याकय चड एक मतदान जाल्लें आसा. प्रत्येक कॅन्डिडेटान विश्वास उक्तायला की आपुणूच जिखतलो म्हणून आम आदमी तर सांगला की हो लोक भायर आयल्यात. जशे कॅप्टन विर्यातूक मारपाक आयले तशेंच आम आदमीच्या कॅन्डिडेटाक मारपाक लोक भायर आयल्यात आनी ते आमी शुवर आसात की आमकां जे चड वोटींग जालां तें आमच्या फायद्या खातीर म्हणून अशें सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बाणावलीचें नांव गौरव प्रभू मनकानीकर. दिवचले कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. शणै गोंयबाब हे दिवचलचे सुपूत, ह्या खातीर दिवचलकारांचो तांचो अभिमान आसा. दिवचले शारांत तांचें स्मारक जावप हीच तांकां खरी आर्गां थारतली अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तावण वेळार सांगलें. गोवा कोंकणी अकादमीच्या आदारान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रा वतीन 12वी शणै गोंयबाब जयंती दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळेत व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या उत्सवा निमतान शिवाजी महाराज सरकारी शाळेत लोकांची व्हडा संख्येन उपस्थिती दिसून आयली. गोंयची संस्कृताय दर्शवपी चुट्टांच्या मल्ला पासून माचयेर उबारिल्ली सादीशी सजावट खूब आकर्षीत दिसताली. माणकुल्या भुरग्यांनी सादर केल्ल्या सोबीत कोंकणी नृत्यान कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. ह्या वेळार कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत सावंत, कोंकणी अकादमीचे सचिव दामोदर मोरजकार, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कोंकणी खातीर वावर केल्ले दोतोर प्रकाश पर्येकर, प्राध्यापक अनिल वेर्णेकर आनी गुरुदास कडकडे हांचो भोवमान केलो. कोंकणीचे महापुरुष दिवचलचे सुपूत शणै गोंयबाब दिवचलकारांचो अभिमान. दिवचले शारांत तांचे स्मारक जावप हीच तांकां खरी आर्गां थारतली अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें उक्तायलें. आम्ही जे सगळे करता हे फुडल्या जनरेशना कधी करता हे आम्ही विचार करूंक जाय. हांवूय जे हांगा सगळे करता हांव काय दवरचो म्हज्याच भुरग्यांक दवरतलो किंवा एक समाजा खातीर कितें तरी एक नांव दवरून वचो जशें सगळे जाण आमी त्याच खातीर करता. सो असले सामाजीक गोश्टी असले काय न हाडटा जाता तितले बेगीन तांचे स्मारक करा ही खरी त्यांची जयंती आसतली. आणि हे आमच्या डिचोलच्या खास करून डिचोलच्या भुरग्यांक खास करून आतील पेटल्या लोकांक आनी सगळ्या बिचोलकारांक आनी गोंयकारांक एक खरे आमचे भाग्य आसा की येदो व्हडलो मनीस आमच्या बिचोलेन जल्माक जालो. रवींद्र केळेकार हांचे जन्मशताब्दी वर्स सुरू जाला. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांचे जन्मशताब्दी वर्स सुरू जाला. 2 वर्सांनी म्हळ्यार 26 सावन शणै गोंयबाबाची 150वी जयंती वर्स सुरू जाल्लें. आनी एक गजाल मुद्दाम सांगपाक जाय की शणै गोंयबाबांनी आपलो वेवसाय सोडून जावं नोकरी सोडून पूर्णपणान अध्ययन आनी संशोधन ह्या वावराक ओपून घेतल्याक अंदूच्यान तांकां 100 वर्सां पुराय जाता. आपल्या ल्हानशा अशा साहित्यीक जिणेंत अतिशय खोलायेन वचून वावर करून फुडाराच्या पिळगे खातीर एक व्हडलो अशी संचीत तयार करून दवरिल्लो मनीस दिवचले जन्माक आयलो आनी दिवचलकाराचे व्हडले भाग अशें आमी समजूपाक जाय. दिवचलच्यान तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for a chari paneer,
P for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. गोंयकारांनो, चला